आमी जेन्ना आमकां इन्सिडेंट रिपोर्ट जालो तेन्ना आमची होंडा स्टाफ वचून तेमी आपली फॉर्मालिटी केली. फॉर्मालिटी करतरीच आमची प्रायमा फेसी कळ्ळें की गांवरेड्यान तेजेर अटॅक केला म्हणून. ते प्रमाणे आमी तें पोस्टमॉर्टमाक रिफर केलें. पोस्टमॉर्टमाक रिफर करतरीच आमकां दोतोरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिलो. कॉज ऑफ डेथ तो आसा की गांवरेड्याची शिंगाची इंजरी आसा म्हणून तें आसा. तेजे प्रमाणे आमी ते विटनेस कोण आसले तेंची स्टेटमेंट घेयले आनी तेजे प्रमाणे प्रायमा फेसी हें आमकां मेळ्ळें की हे गांवरेड्याची अटॅक जावन तेजी डेथ जाली. आनी आमी बाकी जे आतां मुखाल्ली आनी कोणी आसा तेंचे स्टेटमेंट घेवन बाकी कितें एविडन्स बी तयार करून मुखार तर करतले. बट आतां प्रायमा फेसी आमचें अशें आसा की तेका एक आय विटनेस आसा. आय विटनेस सांगता की आपल्यान पळयलें म्हणून सांगता आनी त्या प्रमाणे आमी सद्याक आमकां हें आसा की गांवरेड्यान अटॅक केलो म्हणून आनी मुखाल्ली फर्दर इन्क्वायरी तेतून आमची चालू आसा. ओके. फॉरेस्टाच्या रिपोर्टा प्रमाणे तशें कांय ना की फॉरेस्ट ते आपल्या भशेन म्हणटा. बट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हो तो हें आसा आय विटनेस आसा आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे इम्पॉर्टंट एविडन्स आसा. तेजे प्रमाणे आमी तेंचे म्हणटा की थिंग शेण आसपा जाय आसलें हें आसपा जाय आसलें शेण तें आमी तेजेर कांय उलोवपाक शकना. बट आमी आमची इन्क्वायरी चालू आसा.